तेरा येत जाल्यार घेतली भितरू घेतली भितरी वोट मागो येतले इलेक्शना टायमार भीक मागो येतले घेतली भितरी आता हिंगा फकत क्रिस्तावाची हा आमगेली एक सायबाक कोण मानिता उलय उलय आमगेली Secondly, also and hurting of sentiments of the religions. They are creating war among them and discontent among the religions and other communities. Thirdly, the organizer who are sitting on his chest saying, I'm sorry, in their childhood I was playing the game. That is not required. This is pre-planned act which they have committed. Including the three MLAs, including the ministers, who are smiling like judges on the part of that function. Yes. They are also committed. They should be fined against them for encouraging them to section which you have put, it is not according to the CM section will be not हो सांची म्हणला बेल मिळतली त्या कॉलेजडी सेक्शन लावपा जाय आमची सांगता ती सेक्शन लावपा जाय तेका तेन्ना लूपहोल आसपाना ते अंडरस्टँड झाला तेही अंडरस्टँड जायना बस मोठा सांगालोर ना लोक बेकार पळ म्हणून येईल ना लोक बेकार पळा काम धंदो ना म्हणून येईल ना वी आर कम फॉर अ रिझन. Can you give us what we are asking you all for? Can you all get the organizers? Ask them who gave them power when तुमचा प्रोग्राम असताना दुसऱ्याचे रिलीजन उलोवपाक हे कितें नाका जाल्लें? We need answers. Get them here. इन्सिडंट जालो गौतम नगर हेणी जो स्टेटमेंट केलो आनी फूल गोंयांक खंय तरी इतलें पॅनीक सिच्युएशन केलें की पॅनीक सिच्युएशन करून थेला की लोक सगळे पॅनीक जाल्लेले आसा. म्हाका दिसता खंय तरी सगळी जी हार्मोनी आमची गोंयांत हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळी एकी कडेन रावन सगळे आमी मिळून जुळून रावतात ती तेणी डिस्ट्रॉय केलेली आसा. म्हाका दिसता हे गोंयांत बॅक टू बॅक जायत आसा. बॅक टू बॅक कित्याक जाता तेका लागून बीजेपी सरकार तेका सपोर्ट करता, असल्या गोष्टीक सपोर्ट करता. जे तिनूय आमदार स्टेजीर बसलेले आनी तेन्नाच तेणी तांकां स्टॉप करपाक जाय आसलेलो त्या गौतमाक.
आता तुम्ही स्टेटमेंट करता सेईंग चुकले हे केले ते तुम्ही स्टेजीर आसलेले तो तुमच्या वांगडा आसलेलो आनी खंय तरी म्हाका हे कंडेम करता हांव की तेका बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करचो पुलिसूय हँड इन ग्लोव्स आसा तेंच्या पुलीस सांगता आतां हाडटलो फाल्यां हाडटलो अरे हाडा ते गोंयची हार्मोनी काबार केलेली आसा एवरी पुलीस स्टेशनार खंय तरी लोक जमा जाल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता अशें ते हाडिना जाल्यार खंय तरी आमी वास्कोन आनी हेज्याहून मोठे संख्येन लोक हाडटले आनी प्रोटेस्ट व्हडलो करतले जशें आमी पळयलें की 2 दीस पयलीं 18 तारखेक एक प्रोग्राम ऑर्गनायज जाल्लो आनी त्या प्रोग्रामाच्या स्टेजीर एक लिडर म्हणपाक शकता काय ब्लॉगर म्हणपाक शकता ताका ताचो नांव गौतम खट्टर ताणें जे स्टेटमेंट केलें अगेन्स्ट द फेथ ऑफ द पीपल ऑफ क्रिश्चन कम्युनिटी अगेन्स्ट द फेथ ऑफ एवरी वन हू बिलीव्स इन सेंट झेवियर हांव खंय ना खंय ताका निशेध करता आनी कंडेम करता आनी हेका म्हाका दिसता बेगीनचे बेगीन अरेस्ट करपाकूच जाय पूण जो स्टेटमेंट सीएम प्रमोद सावंतान केला इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हाका दिसता वो ओपन एंड शट केस जे उतरां ताणें उलयला त्या स्टेजीर उलयला लायव्ह आसा ऑन कॅमेरा ऑन मिडिया देर इज नथींग टू इन्व्हेस्टिगेट तूं जर इन्व्हेस्टिगेट करता पयलीं ताका धरून हाड देन यू इन्व्हेस्टिगेट ऑन द ऑर्गनायझर्स द इंटेंट ऑफ दीस प्रोग्राम एंड दीस इव्हेंट आमकां खबर आहा की इलेक्शन लागीं पावता पूण जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता इट डजंट मीन यू वील विन द इलेक्शन्स बाय ब्रिंगींग कम्युनल बाय ब्रेकिंग द हार्मनी एंड ब्रेकिंग द पीस ऑफ गोवा तुवें तो स्टेटमेंट केला म्हाका दिसता खंय ना खंय गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आसा 48 आवर्स जाला आनी वो रिएक्शन जो आयला फ्रॉम द गव्हर्मेंट एंड द कन्सर्न MLAs and the cabinet ministers have only come after our block president from Kortalim has filed an official complaint at Vasco police station. त्याच्या पयलीं तुमी खंय न्हिदिल्ले आनी जर प्रमोद सावंत म्हणटा की मोहन गुदिनो रिस्पॉन्सिबल आहा यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल कर 48 आवर्स जाला तरी पूण तुवें कांय इनिशिएटीव घेवना पुटिंग द ब्लेम गेम जायना हांगा वी हॅव टू यू हॅव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट अ हेट्रेड or statement of hate made here, but it is also an attack on the faith. It is a direct insult to faith. It is an attack on Goa's identity, which talks about peace, harmony, where people live here in secularism, where whether it's Muslim, Christian, Hindu, we all live together as friends. पण जेन्ना असले लिडर्स जे येता फ्रॉम गोवा आउटसाइड गोवा आणि स्टेटमेंट करता ते खंय ना खंय ब्रिंग द डिवायसिस पॉलिटिक्स विच वी डू नॉट लुक फॉरवर्ड टू आणि खंय ना खंय रिस्पॉन्सिबल हॅज टू बी टेकन बाय द गव्हर्नमेंट अँड विदिन next few hours they have to arrest this person and we condemn this. आम्ही म्हणटा की प्रमोद सावंत तुवें इनिशिएटीव घेवपाक जाय यू आर द होम मिनिस्टर तुवें असेंब्लीन म्हाका दिसता एक स्टेटमेंट केल्लो जो धर्माच्या विरुद्ध उलयतलो तेजेर तूं एक्शन घेतलो एंड दिस इज अ टाइम यू हॅव टू एक्ट ऑन युअर वर्ड एंड इफ यू डू नॉट एक्ट आय थिंक सो ऑल द कॅबिनेट मिनिस्टर्स ऑल द MLAs who are running this government should resign and step down and let the president rule happen in Goa. पहिले काय आमची जिल्हा ग्राउंडाचे स्टेटमेंट दिलो गौतम खट्टर म्हणटा तेणे आनी तेच्या पयलीं आमच्या वेल्लेकरान दिलोलो भोय साहेब आमचो न्हू म्हणून आनी किडी पड म्हणून हेणे गौतमान दिले ताका किडे पड म्हणून आनी तो आतंकवादी म्हणून तो हांव विचारपाक सोदता तो खंयचे वाटेन आतंकवादी आमचे देव खंयचे वतान आतंकवादी जाले केन्ना आमच्या देवान कोणाक त्रास केले केन्ना कोणाचें कितें वास केलें ताका किडी पड म्हणटा अरे किडी कोणाक पड किडी तुका पडटले मरे मनशा पडटा आमचे साता पडना आमचे सात मरे तो आयज ताका आख्खो संवसार लोक मानता मरे आता वर्ल्ड मानता मरे ताका क्रिस्तांव मुस्लिम हिंदू सगळे मानताय मरे अरे आमच्या देवाचे तुमी कितें घेवन उलयताय रे तुमकां कोणे अधिकार दिले रे आमच्या देवाचे उलोवपाक तुमच्या देवाचेर आमच्यान उलयताय तुमच्या देवा मानताय मरे जावं गणपती जावं हिंदू मुस्लिम आमी मानताय मरे हां तुमच्या फंक्शनां येताय मरे आमी गोणसां येताय मरे तुमची इदा येताय मरे आमची तुमी देवा मानताय मरे तुमी आमच्या देवा कितें हेड करताय आमच्या देवान तुमकां कोणा त्रास केला रे खंयच्या एकल्या मनशाक त्रास केला म्हूण सांगचे मरे आख्खो लोक मानता मरे आमच्या देवाक तो वेल्लेकर आनी पळय तो आमचे गौतमाक न्हू जाता भशेन अरेस्ट करपाचें आनी आमी सगळे लोक ओगी रावपाचें न्हू चोर जाले चोर करपाक लागले हे मुखार मुखार आनी चोर करताले मानता तुमकां सगळे गोंयकारा कडेन हिंदू लोकां कडेन मुस्लिमां कडेन तुमी आमची देवा मानताय तुमी मातशें मुखार सराय कित्याक तुमी देवा मानताय आमचे गोंयचे साहेबाक सगळे देव मानताय सगळे मुखार सरपाचें जातले बी काबार करपाचें जातले अरेस्ट करपाचें. I condemn this statement what Mr. Gautam Khattar has said. हे सारकी दूख जालें आमच्या गोंयकारांक आनी भोव करून वास्कोकारांक कित्याक वास्को तिलक मैदानार जाला हे कितें म्हणलें न्हू आमची काळजां सगळ्यांची दुखलें इतलो आमकां रात पळय शेणा
हें सारकें वायट जालां आनी हांव मागता आमचे MLA दाजी तूं थिंगा आसलो तूं उठोन तर कितें म्हणलोलें न्हू आयज आमची काळजां हॅप्पी जाता आसलोली पूण तुवें कांय स्टेटमेंट करूं ना आमकां दुखली दाजी देखून हांव आमच्या आख्या वास्कोकारांक सांगता हें तो कोण गौतम कताराक बेगीन अरेस्ट करपाचो तेणें आख्या गोंयकारांक सॉरी म्हणपाचें नाकान फुरीस काडून सॉरी म्हणपाचें तेणें ही ताका सजा दिवपाकूच जाय आमी तर क्रिस्तांव उगी रावली सदांच उगी रावतली आमी शांत गोंयकारां पीस लवींग पीपल आमकां सगळो आख्खो संवसार मानता पीस लवींग पूण हे भाशेन न्हू